नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट सुयश गावणेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. काँग्रेसीन मानल्या हार. निकाला उपरांत इंडिया अलायन्स उरना. जाती धर्माचेर लढयले वेंचणूक. मुख्यमंत्री म्हणटा उत्तरेंत 20, दक्षिणेंत 14 मतदारसंघांनी लीड. तानावडेकूय विश्वास. आचारसंहितेच्या काळात कॅश, लिकर, सामान, ड्रग्सा सारख्यो गजाली धरून सुमार 17.82 कोटी रुपयांचो मुद्देमाल जप्त. 2019चे तुळेंत जप्तीत 55% वाढ. नवो रेकॉर्ड. म्हजो विचार जाला, म्हज्या मताचेर ठाम. म्हजी निमाणी वेंचणूक. श्रीपाद भाऊ एक्झिट मोडान. फुडलो निर्णय खंय पक्षान थारावपाचो. पक्ष सांगता तें करपाची भाऊची तयारी. इंडिया आघाडी गोंयांत 2027 मेरेन तशी उरतली. बीजेपी स्ट्रॉंग आसा थंय मतां देंवतली. मायनिंग बेल्टांत मतां वाडली. दोनूय सुवातो जिखतले. आघाडीच्या फुडाऱ्यांचो दावो. काजारांत वा हेर सुवाळ्याक मध्यान राती 12 मेरेन म्युझिकाक दिवची मान्यताय चर्चिल मागता. मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्रीय कायद्या प्रमाण इव्हेंट 10 उपरांत बंद. वेळ वाडोवंक यत्न चल्ला. उत्तरेंत भाऊक लीड दितले. बीजेपीच्या आमदारांचो दावो. अपक्ष आमदार शेटे म्हणटा दिवचले 16,000ची लीड. कळंगुटे लीड मेळत म्हूण मायकला गॅरंटी ना. रवी म्हणटा दक्षिणेत कमळ फुलता. आमदार तुवेकार म्हणटा आरजीचो मातसो ब्रेक. विजय म्हणटा धेप्याक लागून बीजेपीक मतां. लोकांक बीजेपीचेर राग. वेंझी उलयलो. पास्टर डॉमिनिक ताची घरकान्न जुवानाचो तडीपार आदेश रद्द. गुन्यांवकार थारचे आदींच चालू आशिल्ले केशीवेल्यान तडीपार करूंक मेळना. हायकोर्टान केलें स्पश्ट. गोंयांत जालां तें मतदान पळयल्यार काँग्रेसीन आदींच हार मानल्या. निकाला उपरांत इंडिया अलायन्स उरचेना. मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. काँग्रेसीन खंय जात आनी धर्माचेर वेंचणूक लढयल्या. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा अपेक्षे भायर मतदान जालां. पण एक काँग्रेसीन हे इलेक्शन हे विकासाच्या मुद्द्याचेर लढूंक ना. काँग्रेसीन सगळ्या जाणांच्या सपोर्टाचेर हे धर्माच्या आदाराचेर हे जातीच्या आदाराचेर राजकारण व्हरपाचो प्रयत्न केलो आनी 100% जिखता. हे आमी सांगना, काँग्रेसवाल्यांनी सुद्दां सांगलें की तुमी दोनूय सीट जिखले म्हणून. तेंच्यांनी मान्य केलें. खाजगी उलयता आसतना ते सांगता प्रदेशात काँग्रेस फक्त 4 मतदारसंघा 4 मतदारसंघा पुरती सीमीत उरल्या म्हटल्यार तेंच्यांनीच म्हटलें काँग्रेस आता 4 मतदारसंघा पुरतीच सीमीत उरलेली आसा. हाज्या वयर उरूंक ना. खंयचे ते तुमी सोदून काडचे. इंडिया अलायन्सचे पार्टनर आसले पळय तांकां कळोंक जाय. आतां लीड येयले काय इंडिया अलायन्स विसरतले. तर ती इंडिया अलायन्सवाल्यांनी जेंच्यांनी सपोर्ट केल्लो पळय न्ही ते आम आदमी पार्टीन आतां विसरपाक जाय. प्रदेशाध्यक्ष तानावडे म्हणटा अपेक्षे भायर मतदान. दोनूय सीट जिखता. पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जे आम्ही अपेक्षित धरताले की 75%च्या वयर मतदान जावपाक जाय आणि खऱ्या अर्थान एक बरें विक्रमी मतदान हे जाल्लें आसा. आनी हें करता आसतना म्हाका सांगपाक बरें दिसता की ज्या तरेचे रिपोर्ट्स आमी पळयता की नवीन मतदार आसतले किंवा विविध महिला आसतल्यो, युवा आसतले, ह्या सगळ्यांनी बहुतेक भारतीय जनता पार्टीक मतदान केल्लें आसा आनी सर्वत्र खरीखोर बरी गोष्ट आसा. आमी जे 400+ म्हणटात त्या 400+ भितर भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे दोनूय सीट आसतले आनी ते सुद्दां बऱ्या लिडान आसतले. आनी हें दिता आसतना मॅक्झिमम मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीक लीड मेळटली हो पूर्ण विश्वास व्यक्त करता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी चेतन गवस.
आचारसंहितेच्या काळात कॅश, लिकर, बाकीचे सामान, ड्रग्सासारख्यो हेर वस्तू धरून सुमार 17.82 कोटी रुपयांचो मुद्देमाल जप्त केला म्हणून CEO रमेश वर्मा मिडिया कडेन उलयलो. 2019चे तुळेंत जप्त मुद्देमालांत 55% वाड जाल्या. आचारसंहिता मोडपाच्यो 38 केशी रजिस्टर जाल्यो, तातूंतले 36 सुटल्यो. अंदू खंय मतदानाचो नवो रेकॉर्ड. Goa has marked off 76.06%. This is the total highest percentage recorded in the parliamentary election this time. In North Goa, the polling percentage was 77.69, and whereas in South Goa it is 74.47. So during this whole process from 16th March, once Model Code of Conduct comes into picture, the seized figure is 17.82 crore. So this time it is the highest one, and for 82 lakh. It is almost 40% higher than what we seized in 2022 Assembly election 2 years back, and 55% more than in 2019. But we seized during that 2019. Okay, we will provide you the details. 17.82 crore, and in 2019 Lok Sabha it was 11.5, whereas in 22 Assembly election it was 12.72 crore. म्हजो विचार जाला, हांव म्हज्या मताचेर ठाम आसां. ही म्हजी निमाणी वेंचणूक. उत्तरेचो BJP खासदार मंत्री उमेदवार श्रीपाद भाऊ परत एक्झिट मोडांत गेला. मात ताचे निवृत्तीचो निमाणो निर्णय खंय पक्षान घेवपाचो पक्ष थारायता तशें तो करतलो. तो म्हजो इंडिविज्युअल आसा. म्हजी इच्छा जायी ती आतां कितें आसा, काही आमचे वयाची मर्यादा आसता, कोणाक हांवें फुडें आनी डावट उरचो न्ही. म्हजी भुमिका हांवें क्लियर केला. आमी सदांच म्हणटात आमी डिसिप्लीन सोल्जर ऑफ द पार्टी. पार्टी जें कितें सांगता तें आमी करतले, पूण म्हजे वटेच्यान हांवें म्हजी भुमिका करता. पार्टी सोडोवपाक मोकळी आसा. वर्स 2027 मेरेन इंडिया अलायन्स अशें दवरतले. प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकार उलयला. मायनिंग वाठारांत मतदान वाडलां तें अलायन्साचेंच म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीचो दावो. BJP स्ट्रॉंग आसा थंय खंय मतदान देंवतलें. कॅप्टन विर्यात म्हणटा एक्टिविस्टांचो खंय बरे पैकी तेंको मेळ्ळा. दोनूय उमेदवार जिखताच. एक्सपेक्टेड फुटफॉल जी आशिल्ली पर्संटेज ती म्हाका दिसता अचीव जाली, आनी आतां खात्रेन सांगपाक शकता की दोनूय सिटां, उत्तर गोंयची तशेंच दक्षिण गोंयचे, हे गोंयकार ह्या इंडिया आघाडीक जिखून हाडटले. सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज एकठांय आयल्यो ह्या BJPक हरोवपाक. सो हे इंडिया अलायन्स हे फॉर तशेंच उरतले. हे गोंय राज्य वाचोवपाक, देश वाचोवपाक हे कार्य आमी मुखार व्हरतले. चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा सगळे एक्टिविस्ट ऑर्गनायज करून म्हाका दिसता ते सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सींचे जे आपणाचे स्ट्रेंथ आशिल्ले थंय गेल्ले, आनी खूब तांणी काँग्रेस पार्टीक हेल्प केलो. सावथाक तशें नॉर्थाक तशेंच सिवील सोसायटीन आमकां खूब हेल्प केलो. सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हे अलायन्स जशें अमित बाबान म्हणलां तशें अशेंच उरतले, अशेंच 27 मेरेन आमी व्हरतले आनी एकठांय काम करतले. कारण एक नवी उमेद निर्माण जाल्या प्रत्येक पार्टी भितर, प्रत्येक कार्यकर्त्या भितर. सगळ्यांनी एकामेकांच्यान हातान हात घालून काम केलें. आमी काल कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता आसतना ते गजाल पळयली की कशे तरेन सगळ्या पार्टींचे लोक एकत्रीत आयले. म्हाका दिसना जे आमी वोटरांक जे दिवपाचें वो कितें करपाचें आहा तें करूंक ना, तें सगळें भायर फाटीं सरोन लोक आपल्या मोनान आपल्या काळजान येवन वोटींग केलें. दक्षिण गोंयच्यान जर तुमी फिगर्स पळयशात जाल्यार मायनिंग वाठारांतल्यान बरेचशे वोटींग वाडिल्लें आसा. हातून एक स्पश्ट जाता की जो लोकां मदीं राग आशिल्लो, मायनिंग सुरवात जावना, मायनिंग एरियेन जी वाडला, ही निश्चितच एंटी सरकार वोट पडिल्ले आसा. निश्चितच आमकां खात्री आसा की दक्षिण गोंयच्यान आमचो उमेदवार कॅप्टन विर्याटो निवडून येतलो.
काजारांक वा हेर सुवाळ्यांक मध्यानराती 12 मेरेन मान्यताय दिवची, लावडस्पीकर लावंक 10 वरां मेरेन आशिल्ली मर्यादा वाडोवची म्हूण आदलो आमदार मंत्री चर्चील मागता. मुख्यमंत्री म्हणटा काजारांक न्ही, केंद्राच्या सावंड पोल्युशन प्रतिबंधक कायद्या प्रमाण सगळे इव्हेंट 10 उपरांत बंद करचे पडटात. वेळेची मर्यादा वाडोवंक सरकाराचो यत्न चल्ला. आमगेलो डिफरंट कल्चर कॅथलीक पावटी पाद्री सक्रामेंत जोडोवंक मागीर आमी एक हॉल बूक करताय आनी हॉलान आमगेलो 10 आनी तेन्ना आमगेलें सगळें ड्रिंक सगळें डान्सांतल्यान ड्रिंक सर्वीस हे भाशेन करून आमकां 4 ते 5 वर जाय. सो हांव चीफ मिनिस्टराक मागता जे आमचे चर्टीक लोकांचें जें पळय काजार जाता तेका बार देखून टायमींग दिवपाक, कित्याक 12 उपरांतचें नाका. हांव जाणा इंडिया लेवलाचेर 10 सावंड बंद म्हणला, पूण चीफ मिनिस्टर तर जाय आनी तेगे पळय बरेपण आहा मोदी कोडे ते प्रमाणे तेज्यांनी आमकां एक्झाम्पशन हाडपा जाता. तेका मागून आमकां गोवा एक एक्झाम्पशन दी आनी आमचें काजार क्रिस्तांवचे लोक काजार म्हणटा तें जाता जाल्यार 12 ना तो 11 पूण 11 वा 11:30 तरी दवर. हें हांव ते कडेन हंबल रिक्वेस्ट करता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा काजाराज न्ही सावंड पोल्युशन कायद्या प्रमाण सगळे इव्हेंट 10 उपरांत बंद करचे पडटा. वेळ वाडोवपाक सरकाराचो यत्न. क्रिश्चन वेडिंगांतून न्ही ऑल इव्हेंट जाता पळय न्ही ताजें म्हणलें सावंड रेस्ट्रिक्शन 10 पर्यंत आहा. हे सावंड रेस्ट्रिक्शन्स वाडोवपाक जाय अशें म्हणणें आहा. खरें एक्चुली तो सावंड पोल्युशन MP एक्ट आसा, इट इज अ सेंट्रल एक्ट, त्या भितर करचें पडटा. बट तांकां क्लोज डोर ताका दिवपाक परमिशन दिवचें आनी तो चल्ला गव्हर्मेंटाचें. बट वी आर कमिंग अप वीथ वन सोल्युशन त्या विशयाचेर हें काडून, कारण इव्हेंट अशा पद्दतीन वांगडाच ताजो इम्पॅक्ट जो खूब मोठो. इट इज एन मॅरेज वेडिंग डेस्टिनेशन हें गोंय प्रमोट जाता. त्या खातीर आमकां हें सगळ्यांक तांकां सपोर्ट करून तें करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. उत्तरेत श्रीपाद भाऊक लीड दितले म्हूण BJPच्या आमदारांचो दावो. अपक्ष चंद्रकांत शेटे म्हणटा दिवचले 16,000ची लीड दितले. कळंगुटे लीड मेळत म्हूण मायकलाक गॅरंटी ना. मतदान खंय मोदीक लागून जातलें. थिये चडशीं मतां कमळाकच म्हूण मंत्री निळकंठ सांगता. 1-2 सोदी जाल्यार आमी मॅक्झिमम लीड आसतली. दॅट वील एट अनदर 2%. सो 84%च्या वयर सहज वतले आमचे इलेक्शन वतले. सो म्हजें एक्सपेक्टेशन आसा आमचे BJP अरावंड 16,000 गावतली. We can see the difference in the percentage of voting. तरी आसतना 74% आमी लोकांक भायर काडपाक मॅनेज करपाक पावले. आनी फाटले 25 वर्सां म्हाका श्रीपद भाऊ निवडून येता. आमच्या म्हापशा भितर आमकां बरे भशेन आमी ताका लीड दिता. Constituency has witnessed a historic 75%, I think. We are hoping and very much positive to get maximum votes for Narendraji Modi, that is Bharatiya Janata Party in Kalangot constituency. 8,000 वयर लीड गावतली, जेणे करून हायेस्ट मार्जीन केन्नाच टिवीन गावूंक ना. ही मार्जिनायज गावतली. जे तरेन ऑर्गनायजेशनां जे तरेन काम करता, जे तरेन लोकां पर्यंत वचपाचे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आहात तेन्ना खरोखरच तो संकल्पना आहा. जे पर्संटेज ऑफ वोटींग जाल्ले आसा 83.5% जे वोटींग मायन जाल्ले आसा ही विक्रमी रेट जाल्ले आसा 83.5%. हितूनसून 90% वोटींग हे भारतीय जनता पार्टीक म्हणजे आमच्या श्रीपाद भाऊ पडटले अशी आमकां खात्री आहा. 75% एबाव आयज आमकां पेडण्यान वोटींग जाल्लें आसा.
जे पेडण्यान आमी काम करून दाखयल्लें, जे पार्टीचे हेतून सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा, जो आमचो CM, आमचो डायनॅमीक CM तेणी, तसोच आमचो तनावडे सर, तशेंच बाकीचे मिनिस्टर आणि फॉर द पार्टी. आणि दिस इज ऑल वर्क वी हॅव डन फॉर श्रीपाद भाऊ हू इज आर नॉट गोवा कॅन्डिडेट अँड फॉर भारतीय जनता पार्टी आणि आमचे मोदीजी खातीर. दक्षिणेत फोंड्याक कमळ फुलतालें म्हणून रवी सांगता. नावेलेचो आमदार तुयेंकार म्हणटा BJPक बरी मतां. BJPच्या आघाडीक खंय आरजीचो मातसो ब्रेक. 4000 मतां आरजीक पडूंक शकतात. विजय म्हणटा फुडाराचो विचार करून मतदान. धेप्याक लागून BJPक खंय मतां पडटलीं. वेन्झी म्हणटा मतदानात लोकांनी BJPचेर तिडक काडल्या. फुडें आसा मोदी तिजे हात बळकट करपा लागून आमची पदवी देंपोवची आसा. आमकां ती आमकां कॅन्डिडेट लाभलेली आसा आउट गोवा आनी तिका आमी मोठ्या प्रमाणान हांगसर कार्यकर्ते सगळे दादले बायलो सगळे सगळ्यांक वावरून तेका आयज निवडून हाडपाचें केल्लें आसा आनी 100% ती आयली. नावेली मतदारसंघात 9000 मतां आमकां पडपाची अपेक्षा. टोटल मतदान 20000 जालां आनी आरजी तो एक कांय ना म्हणल्यार एक 2-4 हजार मतां काडपाक शकता. उरलेली एक 5-6 हजार मतां काँग्रेस काडपाक शकता. एकदम हे जाल्ले कारणान म्हणजे एक संघटन बरोबर जाल्ले कारणान आणि 50 प्रमुख वगैरे स्कीम जी आसा पळय न्ही ती बरे पद्दतीन इफेक्टीव केल्ले कारणान हे मतदान वाडले, सगळे गोंयभर वाडले. आणि नक्कीच त्याचा फायदो जो आसा पळय न्ही तो BJPच्या दोन्ही कॅन्डिडेट्सांक जातलो. 80% वोटिंग दिवपाची ही गॅरंटी आमच्या मुरगांवच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेली आसा, बूथ कमिटीसान घेतलेली आसा आणि 50% व्हेरी कॉन्फिडंट की हे वोटिंग आमकां पडटलें. 20% उरले. सो हेजे भितर आनी खंयसरूच ना. लीड आसा ती 100% आमकां थंयसर मेळटली. जी हांवें वोट केला फॉर माय फ्युचर जनरेशन्स टू कम. म्हाका दिसता लोकांनी तोच विचार घेवन मत मारला आसतलें. धेप्या खातीर थोडी वोट एक्स्ट्रा आयल्या आसूंक शकता. ती वोट हे जे डिफेक्शन BJP एनकरेज करता आनी हे डिफेक्टर जे आतां BJP खातीर कॅनवास करतात तांचे रागान जो मतदान जाला तो म्हाका दिसता BJPचे विरुद्ध वतलो. गोंयभर तुमचो चोयलो जाल्यार बोकोन नोताक चोयलो जाल्यार जो लोक भायर सरला हेजेर तूं एनालिसीस केलें जाल्यार एक कळटा हो लोक खुशालकायेन भायर सरना. गव्हर्मेंट हिटान इतलो लोक भायर सरून वोट जो मारला डॅट इज द एंगर. जो राग आहा लोकांक हे सगळें आजचें वातावरण चोयलां ते रागाचेर लोकांनी वोट मारलो आनी हिंटरलँड हेज कम आउट. 16,500 प्लस लीड हे कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळपाक जे प्लॅनिंग केलें तेजेर चोयन येता. वास्को इज अ मिनी इंडिया म्हणटा तशें आमी आनी सगळे प्रकारचे लोक हांगा आसतात. म्हणजे UPतले लोक, केरळातले लोक, तामिळनाडूचे, कन्नड सगळे हांगा राविल्ले आसा आनी अरावंड 14,000 मायग्रंट वोटर्स आसा. मायग्रंटा भितर अरावंड 1000 ते 1,500 गांवान आसा. ते आमकां मातसो मार बसलो. ते थंय लग्नाक गेली तांच्या. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी, गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि प्रत्यक्ष काणकोण म्हालामध्ये आम्ही फाटल्या 2 वर्सांत ज्या तरेन योजना बाकी सगळे पावोवपाच्या दृश्टीकोनान प्रयत्न केले. लोकांनी आमकां रेस्पॉन्स दिलो फाटल्या 2 वर्सांक आनी ताजी रिएक्शन म्हणून जे आसा काल आमकां मतदानाक जे आसा भरघोस लोकांनी साथ दिली. धर्मांतराक लागून वादग्रस्त आशिल्लो शिवोलेचो पास्टर डॉमनीक आनी ताचे घरकान्न जुआनाचे तडीपारीची वॉर्ड हायकोर्टान रद्द केली. एखाद्याचेर आरोप आसले म्हणून केशीचो निकाल लागून तो गुन्यांवकार सिद्ध जाय मेरेन तडीपार करूंक शकना कोर्टान स्पश्ट केलां. जिल्लोधिकाऱ्याचो तडीपारीचो आदेश रद्द करूंक मुखेल सचिवान न्हयकार दिल्लो. So 2 petitions were filed, one by Dominic and second one by Juan. What happened today in that? Both the petitions are allowed by the High Court, saying that there was no live link between the alleged offences and the need for externment of both the petitioners. It is the second time when the externment order against both of them have been quashed and set aside by the High Court? No. This has come for the first
First No, time. earlier 1 meter or Earlier, the Chief Secretary was not disposing the appeal filed by us. Okay. Therefore, we had to approach the High Court seeking a direction to direct the Chief Secretary to decide the appeal within a specific time period. So now both are free to move. Both are free to come to their home. Can you tell me brief background why this externment order was issued? See, basically, they have said that there were 6 crime registered against John and 9 crime registered against Dominic D'Souza. Therefore, that was the reason why they, according to the prosecution and that the police, that they are required to be externed. And as such, the collector passes an order on the basis of the report filed by the police, SP basically, that they should be extended from North Goa to South Goa for 6 months. Thank you. No, both the cases have been disposed. All maximum cases are discharged or a summary has been filed against them. Only 3 FIRs are pending, and that too there was no live link between the offence and the reason for extendment. So on those lines, the petitions are allowed. फाटलीं 5 वर्सां जालीं शेजादो एका सारको अदानी अंबानी आड उलयत सुटिल्लो, मात वेंचणुकेच्या दिसांनी अकस्मात तोंड बंद जालां. प्रधानमंत्री मोदीचो राहुल गांधीक नांव घेनासतना थोमणो. दाल में कुछ काला है. अदानी अंबानी कडच्यान कितले उखल्ले. मोदीचो तेलंगणा जाहीर सभेत शहजाद्याक प्रश्न. साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे. जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया. 5 साल से एक ही माला जपते थे. 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति. फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी. 5 साल से. लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया. मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.